बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. हालेलुया, 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 Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. मोगाचे न्हू स्तोत्र 5 वोल 3 अशें आमकां मेळटा. तुकाच हांव प्रार्थना कोत्ता सर्वेस्परा, कित्याक सकाळच्या वेळार तूं म्हाका आयकताय. देखून सकाळीं म्हजी मागणी तुज्या मुखार घालता आनी तुजेर दोळे रावून रावता. तर ह्या शुभ आनी शांत सकाळी जेजू सांगता मागण्यांत वेळ सारूंक सगल्यांक तुमकां कुरपेन आनी शांतीन भरलेलो वेळ आवडटा आनी माये मोगाचो येवकार दिता. तर जेजूचें आसणें आमी ओदीक बगूंक सुरवातेकूच आमी गायन गायतल्या पांयां तुज्या पडून. पाया तुझ्या पडून कीर्ती तुझी गावून, पाया तुझ्या पडून कीर्ती तुझी गावून. प्रभू प्रभू म्हणून आमी आयल्या तुका मेळूंक, प्रभू प्रभू म्हणून आमी आयल्या तुका मेळूंक. भुरगीं आमी ल्हान तशीं भुरगीं आमी व्हड, भुरगीं आमी ल्हान तशीं भुरगीं आमी व्हड. प्रभू प्रभू म्हणून आमकां मोग तुजो चड, प्रभू प्रभू म्हणून आमकां मोग तुजो चड. भुरगीं आमी ल्हान तशीं भुरगीं आमी व्हड, भुरगीं आमी ल्हान तशीं भुरगीं आमी व्हड. प्रभू प्रभू म्हणून आमकां मोग तुजो चड, प्रभू प्रभू म्हणून आमकां मोग तुजो चड. पांया तुज्या पडून कीर्ती तुजी गावून, पांया तुज्या पडून कीर्ती तुजी गावून. प्रभू प्रभू म्हणून आमी आयल्या तुका मेळूंक, प्रभू प्रभू म्हणून आमी आयल्या तुका मेळूंक. भुरगीं आमी ल्हान तशीं भुरगीं आमी व्हड, भुरगीं आमी ल्हान तशीं भुरगीं आमी व्हड. प्रभू प्रभू म्हणून आमकां मोग तुजो चड, प्रभू प्रभू म्हणून आमकां मोग तुजो चड. भुरगीं आमी ल्हान तशीं भुरगीं आमी व्हड, भुरगीं आमी ल्हान तशीं भुरगीं आमी व्हड. प्रभू प्रभू म्हणून आमकां मोग तुजो चड, प्रभू प्रभू म्हणून आमकां मोग तुजो चड. आयज आमच्या मागण्याचो विशय जो मनीस सोपुल्ल्या वस्तूंनी खात्रेचो तो व्हडल्या वस्तूंनी खात्रेचो. जो मनीस सोपुल्ल्या वस्तूंनी खात्रेचो तो व्हडल्या वस्तूंनी खात्रेचो.
सांत पावलू आमकां उगडास करता एफेसकारांक बरोवन आवेसवो 4 ओळी 4 ते 6 क्रिस्ती मनीस बोरवशाचो भावार्थाचो आनी मागण्याचो कित्याक आमकां सगल्यांक एकूच पवित्र आत्मो दिल्लो आसा मोगाळ जेजू सगल्या विस्वासान बोरवशान भावार्थान आमी तुजेशी धांवून येता तूंच आमचें बळ आनी आमच्या वाटेचो आलाशिरो आनी सांगाती ह्या दिसाची सगलीं आमची चिंतनां आवडे कोरण्यो उतरां जिविताची चाल तुज्याच हातांत समर्पितांव आनी आमच्या मोदें हाजीर आसलेल्या आमच्या दोनयाच्या दोनयाक आमी ताची सोपुल्लीं भुरगीं कशीं ह्या वेळार आमची मान बागावून ताका आमी खालतिकायेन नमस्कार करुया सगलीं बसुया आनी ह्या वेळार आमी गीत गायतले आर 30 प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू निरंतरी तुका आमचे किर्दो उपकाराटो आमी करता गायो प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू बोड्याचो तुका बुजोन करता आके पृथ्वे तुझी कीर्ती गासा सगळी रोसना तुझी स्तुती गायता प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू सूर्याचो रिम आनी ताराचो उजवाड वाकोय पोरकोन करता वसो तुस महासूर्या आमी पोजोल तुजो प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या पवित्र स्नाना दिसा तावन आमी सगलीं जेजू क्रिस्ताच्या मोळ्यांत वावराडी देवान आमच्या दर एकल्याच्या हातांत एक जबाबदारी घातलेली आसा पयले सुवातेर देवाचेर भावात दवरून मागण्यांत वेळ सारून
एकामेका पासत मागूंक. तर ही सोपुल्ली वस्त आमच्या जिवितांत करूंक आमी चुकल्याव. आमकां बोगोस जेजू. सोम्या जेजू, जंय आमी आसाव, जंय आमी भोंवताव, जंय आमी वावर करताव, थंय आमी तुजो मोग शिंपडावंक जाय आसलो. पूण हें आमी करूंक ना. आमी तुज्या नोदरे मुखार खात्रेचीं जावंक नात. आमकां बोगोस जेजू. तुजो पाटलावदार देखून खोमीरा भाशेन भितरल्या भितर समाज नवो करपाची व्हड जबाबदारी आमकां आसा. पूण ही जबाबदारी वळखून अशें आमी करूंक ना. आमच्या जिवितांत क्रिस्ताची मुल्यां आमी सांबाळूंक नात. सोम्या जेजू, आमकां तूं बोगोस. सगलीं बरोबर म्हणुया. मोगाळ जेजू, जेजू, वाट सोत आनी जिवीत तूंच. वाट सोत आनी जिवीत तूं. मोगाळ जेजू, मोगाळ जेजू, तुजेर विस्वास ठेवतात तुजेर विस्वास ठेवतात. तीं कोदींच ती कधीच फटोवची नात. फटोवची नात. आनी तुजो आनी तुजो पाटलाव करतात. पाटलाव करतात. तीं काळोखांत ती काडोखांत चलची नात. चलची नात. म्हूण हांव म्हूण हांव भावात ठेवतां. भावाट ठेवतां. ह्या वेळार आमी गीत गायतल्यांव कोर म्हाका नवो. Budul karismoji Gurmaka novo Budul karismoji Zaun tuji sarko Tu mosokumbar Audi mati Guru murmaka Es magtau sumya Change my heart to Lord Make it heavenly Change my heart to Lord. May I be like you. You are the potter. I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart to Lord. Make it heavenly. Change my heart to Lord. May I be like you. Change my heart to Lord. Make it heavenly. Change my heart to Lord. May I be like you. सांत पेद्रूची पयली चीट. हे चिटीन पयल्या आवेसरांत वोल्टीन
अशें आमकां मेळटा. देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक सदांच वाखाणुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. सर्वेस्परा आमच्या जिवितान अनेक एक दीस आमकां तुवें फावो केलोय म्हूण आमी तुका दिनवासता. आख्खी रात तूं आमच्या सांगाताक आसलोय. आमकां सगल्या वायटांतली निवारली देखून तुका आमी दिनवासता. हो दीस आमकां आनीक एक संदी तुज्या पावलांनी चलूंक, सोपुल्ल्या वस्तूंनी खात्रेची जावंक तुका आमी दिनवासता, आर्गां दिता, मोहिमा दिता, तुका आमी वाखाणटा. तर ह्या वेळार देवाक वाखाणूंक आमी गीत गायतल्या. E4 देवाक आर्गां दिवया. E4. देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासुया. देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासुया. मोहिमा तुका, वैभव तुका, एकाच कोऱ्या देवा. उर्वुनी बे आर्गां दिता, तुजी मोगाल पोरजा. देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासुया. देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासुया. आकाश पृथ्वी तुवें रोसल्या, होय तूंच ती सांबाळटा. रोसना मोदें आमकां रोसल्या, तुजी करूंक सेवा. देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासुया. देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासुया. आमचें जिवीत जावं दिगेकी, आभार मानूंक तुजे. करूंक प्रिती सासना लेगी, ओंत्रेके काळजाचे. देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासुया. देवाक आर्गां दिवया,
देवाक दिनवासुया. आमच्या जबाबदारेचो देवाक हिशोब दिवचो पडटलो आनी हेच खातीर सोपुल्ल्या वस्तूंनी खात्रेची जावंक आमकां जेजू उलो मारता. तर ह्या वेळार देवाचें उतर आमी शिताबेन मोगान आनी उमेदीन आयकूंक तयार जावया. सगलीं उबी रावया. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर. 19 वळी 11 ते 26. लोक हें आयकोता आसतना ताणें आनीक एक वोपार सांगली, कित्याक तो जेरुजल्याक लागीं पावलोलो आनी देवाच्या राजाची वेगीच प्रकाशनी जातली म्हूण तीं समजतालीं. म्हणटूच ताणें सांगलें, कोण एक उंच कुळयेचो मनीस आपणाक राजा करून घेवन परत येवचे खातीर एका पयसुल्ल्या देशांत गेलो. आपल्या 10 सेवकांक आपोवन हाडून तांकां ताणें 10 मिनां वांटून दिलीं आनी म्हणलें, हांव परतून येयसर हीं घेवन वेपार धंदो करात. ताचे गांवबाव ताका जोळटाले आनी ताच्या फाटल्यान तांणी निरोप धाडून अशें सांगलें, हो मनीस आमचो राजा जाल्लो आमकां नाका. तरी पूण तो राजा जावन परत आयलो आनी ज्या सेवकाक ताणें दुडू दिल्लो तांतल्या जोण एकल्याक कितलोसो वेपाराचो आदाव काडलो तें पळोवंक ताणें तांकां आपोवंक लायलें. पयल्यान येवन म्हणलें, दोनया, तुज्या एका मिनान 10 मिनां जोडलीं. ताणें जबाब दिलो, शाब्बास बऱ्या सेवका. इल्ल्याशा वस्तून तूं विस्वासी जालोय देखून हांव तुका 10 नोकरांचेर अधिकार दितां. आनी दुसऱ्यान येवन म्हणलें, दोनया, तुज्या एका मिनान 5 मिनां जोडलीं. आनी हाकाय ताणें म्हणलें, आनी तुका हांव 5 नोकरांचेर अधिकार दितां. मागीर तिसऱ्यान येवन म्हणलें, दोनया, तुजें मीन हें पळय आसा. एका रुमालाक बांदून हांवें तें कुशीन दवरलें. कित्याक म्हाका तुजी भिरांत आसली, तर तूं खोर मनीस. हांवें दवरूंक नाय, तुवें दवरूंक नाय तें तूं उखलून व्हरताय आनी तुवें ओंपूंक नाय तें तूं लुवून उबारताय. राजान ताका जाप दिली, आरे नोश्ट्या चाकरा, तुजीच उतरां धरून तुजेर हांव खास्तीचें फर्मोण मारतां. हांव खोर मनीस, हांवें दवरूंक ना तें हांव उखलून व्हरतां आनी हांवें ओंपूंक ना तें हांव लुवून उबारतां म्हूण तूं तर जाणा आसलोय. तशें जाल्यार म्हजो दुडू तुवें बँकेंत कित्याक घालो नाय? परत येवन कोलांतरा सयत हांव तो घेतलो आसलो. आनी थंय आसलोल्यांक ताणें सांगलें, हाचे कडचें तें मीन काडून घेयात आनी 10 मिनां आसात ताका तें दियात. आनी तांणी ताका म्हणलें, दोनया, ताचे लागीं 10 मिनां आसात मूं? तर हांव तुमकां सांगतां, जे कोणा लागीं आसा ताका आनिकूय मेळटलें, पूण जे कोणा लागीं ना ताचे लागचें आसा तेंवूय काण वेतोलें.
देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. सगळीं बसुया. जो मनीस सोपुल्ल्या वस्तूंनी खात्रेचो तो व्हडल्याय वस्तूंनी खात्रेचो. मोगाच्यानो ह्या उतराचो अर्थ असो की जो ह्या संवसारांतल्या ल्हान ल्हान वस्तूंचो फावो ते परी उपयोग करता ताका देव व्हड वस्तू म्हणजे सासणाचें दायज दिवंक रावता. जेजूची उतरां आमकां उगडास करतात की ह्या संवसारांत आसा तांतलें कितेंच आमचें न्हय, तें फकत आमकां वापर करूंक दिलां. म्हणटच ह्या संवसारांतल्या वस्तूचे आमी धोनी न्हय पूण कारबारी. आनी जे भाशेन ह्या संवसारांतल्या दान दौलतीचो आमी कारबार चलयता तेच मापान सासणाचें जिवीत आमी जडूंक पावतल्या. आयकोल्ल्या वपारींत त्या मनशाक आपल्या राज्यान विस्वासी आनी जबाबदारेचे वावराडी जाय आसले. दोग ताच्या मोना प्रमाणें आनी एक अविस्वासी. आमचें कितें? आमी जबाबदारेचे विस्वासी वावराडी ओ अविस्वासी वावराडी? जेजून घडलोले पवित्र सोबेचो वावर जावन आसा देवाचें राज बांदूंक. हो वावर पवित्र सोबेच्या दर एका वांगड्याक दिला. पवित्र सोबेचे वांगडी देवाचें राज बांदपाचो हो वावर आपापल्या आपोवण्या प्रमाणें फुडें व्हरतात. जेजू कितलीं विजमितां आनी बऱ्यो कोन्यो करता, कित्याक जेजू पवित्र आत्म्यान जियेतालो आनी उपास मागणें आनी दोनवण करून आपलें जिवीत बापाचे येवजणेन जियेतालो. पिटर नांवाचो एक भुरगो एका बँकांत पिवनाची नोकरी करता. ताचो मॅनेजर क्रिस्ती भावार्थाचो न्हय पूण पिटराची ताका खूब आपुरबाय. दिसपट्टी पिटर सकाळीं उठ्ठा, मिसा बलिदानांत वांटो घेता, आपल्या वावराक वेळार पावता. हांसतें मुकामोल ताचें. सगल्यांक अदीक करून जाणट्यांक गरजेवंतांक खूब आदाराचो जाता. तो खालत्या आनी साद्या स्वभावाचो. तसोच विस्वासी आनी जबाबदारेचो वावराडी. हेच खातीर सगल्यांच्या मोगाचो तो जाता. कसलोय तो वावर जावं तो नितीन आनी प्रमाणीकपणान कर आनी जेजूक तुजे वागणुकेंतल्यान परगट कर. तूं एक बापूय बरो बापूय जा. तूं एक गोरकार विस्वासी गोरकार जा. तूं एक बरी आवय तर एक बरी आवय जा. तूं एक बरी गोरकान तर एक बरी गोरकान जा. एक बरी भयण एक बरो भाव जा. एक बरो इश्ट आनी इश्टीण जा. आनी तुजो वावर बरे भाशेन कर आनी तुजो घोराबो आनी समाज खुशाल दवर.
संवसारान बरें करीत राव. सर्गीच्या राज्यान तुवें बरें केलोलें, तुजे इश्ट तुका स्वागत करतले. एका आमच्या नायट विजिलान आमकां आमच्या फादरान एक प्रश्न केलेलो. आमी कितल्या जाणांनी आमचो अकावंट स्वर्गार उगडला वो आमच्या कितल्या जाणांचो अकावंट स्वर्गार आसा काय म्हूण. तर आयज हांव त्याच प्रश्नाचो उगडास करतां. आसा आमचो अकावंट स्वर्गार उगडलेलो? हांव म्हणटलें होय आसा. जेन्ना आमी बऱ्यो कोन्यो करतात वो सोपुल्ल्या वस्तूंनी आमच्या दिसा दिसपट्टी जिवितांत खात्रेची जावंक वावुरतात, तेन्ना स्वर्गार आमच्या अकावंटांत एंट्री पडटा. तुमी केन्ना आयकलां आमी सर्वेस्परा देवाक उसणें दितात म्हूण? आख्खो संवसार आनी स्वर्ग सर्वेस्पराचो. तर आमी ताका कितें उसणें दितलीं? होय मोगाच्यानो, मुण्णेच्या पुस्तकांत 19:17 अशें आमकां सांगता. गरीबांक आदार दिता तो सर्वेस्पराक उसणें दिता आनी सर्वेस्पर ताका ताच्या वावराची मजुरी दितलो. मुण्णेच्या पुस्तकांत 19:17 अशें आमकां सांगता. गरीबांक आदार दिता तो सर्वेस्पराक उसणें दिता आनी सर्वेस्पर ताका ताच्या वावराची मजुरी दितलो. जेन्ना आमी गरीबांक, गरजेवंतांक, भुकेलोल्यांक, विधवांक, आवय बापूय नासलेल्यांक आदाराची जाता, तेन्ना आमी सर्वेस्पराक देवाक उसणें दिता आनी सर्वेस्पर देव आमी जें उसणें दिलां ताची आमच्या सर्गीच्या अकावंटांत एंट्री करता आनी आमी खात्रेचीं जावंक पावता. हेंच मनांत धरून आमी गीत गायतले हांव D42 जूंय प्रिती मोग वसता. D42. जंय प्रिती मोग वसता थंय देवाची आसा. 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 एकठांय केल्या एकचिता आमकां जेजूच्या मोगान. जेजू आमचें दादस्पो आनंद आनी वर्तेपण. जंय प्रिती मोग वसता थंय देवाची आसा. 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 जिव्या देवाची पिरां ताचो मोग आमच्या काळजांत. तर खऱ्या मोनान करची प्रिती एकामेकाची. जंय प्रिती मोग वसता थंय देवाची आसा. जंय प्रिती मोग वसता थंय देवाची आसा. जंय प्रिती मोग वसता थंय देवाची आसा. जंय प्रिती मोग वसता थंय देवाची आसा.
समाज नवो जावंक आनी ओदीक करून समाजान जबाबदारी आसलेलीं मनशां वायट पयस करून जिवोवचे खातीर आमी एक एकल्यान मागणें करूंक गरजेचें. मागण्या उद्देशी सगलें जाता हेंच मनांत धरून थोडी आमची मागणी बापाक उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. विस्वासान केल्लें आमचे मागणें आयकून घे बापा. सगलीं म्हणुया. विस्वासान केल्लें आमचे मागणें आयकून घे बापा. पवित्र सभेन आनी समाजान भावार्थ्यांनी आपलें आपोवणें आनी जबाबदारी वळखून घेवचे खातीर आमचो पाप साहेब फ्रांसीस, आमचे बिशप फिलीप नेरी सिमांव, आमचो कोपेलांव फादर नातालीन जायते वावुरतात. ताचेर आनी ताच्या वावराचेर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब. विस्वासान केल्लें आमचे मागणें आयकून घे बापा. आमच्या देशाच्या आनी आमच्या गोंयच्या सरकारी वडिलांनी आपली जबाबदारी विस्वासपणान पाळून गिरेस्तकाय एकठांय करपाची ताळणी पयस करून गरिबाचे हक्क राखून आनी खात्रेचे सेवक ते जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जबाब. विस्वासान केल्लें आमचे मागणें आयकून घे बापा. जो सोपुल्ल्या वस्तूंनी खात्रेचो तो व्हडल्याय वस्तूंनी खात्रेचो. ही उतरां मनांत धरून आमी वेतातूय बरें उलोवन बरें तें करून आनी ल्हान ल्हान वस्तू करून समाज नवो करूंक आमी वावरूं म्हूण बापाचो आदार आमकां मागुया. जबाब. विस्वासान केल्लें आमचे मागणें आयकून घे बापा. आनीकूय आमच्या काळजान मनान जायते आवडे आसात. ते सगळे आवडे आमी जेजूच्या पांयाशी दवरुया आनी जेजून शिकयलेलें मागणें सगलीं दिमी घालून बरोबर करुया. आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.